Camilo Robert Fernandez हाका सुर्गींचे सुख मागून ही मिसाची बेटां समर्पितां तुमी तुमच्यो गरजो भरून भोक्तीपणी ह्या मिसा बेटीन वांटो घेयात तेच परी आयज बर्थडे क्लेवर तवेरा देवान ताचेर आनी ताच्या कुटुंबाचेर शुभ आशिर्वाद घालूं म्हूण मागुया आनी आयज आपलो काजाराचो दीस समरमतात सेल्डन आनी क्रिस्ताबेलन लॉपेस ह्या जोडयेचेर आनी तांच्या काजारी जिविताचेर देवाचो आशिर्वाद आमी मागुया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नावे सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं प्रितीच्या बाबडीन पवित्रतेन फावते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया आनी दूख धरून सगलीं बराबर म्हणया हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबडींदो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता मोनान चिंतून आनी तोंडां विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या पासत बागेवन सदांच सांगपार मरेक सगळ्या देदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणींदो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं आमेन. God
सोर पदवेदार आनी सासणांच्या देवा तुझ्या पुताच्या जल्मा वरवीं नवो उजवाड तुवें संवसाराचे दयेन फांकयलोय. आंकवार मायेचो पूत जावन आमच्या सैंबाचो वाटेली तो जालो. देखून ताच्या दैवीक जिवितान ताचे वाटेली जावंक आमकां फावो कर. हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवींचो करो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. भाग्यवंत जेवणाचे पयले चिठी वेलें वाचप. प्रितीच्यानो, कोण संवसाराचेर जैत व्हरता जायत जेजू देवाचो पूत म्हूण स्वत मानता तोच. आयलो तो जेजू क्रिस्त उदका आनी रोगता वरवीं आपूण आयलो म्हूण ताणें दाखयलें. उदकाचेच वरवीं न्हय तर उदका आनी रोगता वरवीं. आनी आत्मो हाका गोवाय दिता, कित्याक आत्मो म्हणल्यार सोत. हाका 3 गोवायची साक्षी आसात, आत्मो, उदक आनी रोगत. आनी हे तेगांयची गोवायची एकूच. मनशाची गोवायकी आमी मानून घेता, पूण देवाची गोवायकी ओदीक विस्वास फावो आसलेली. आनी हे गोवायकेक देवान आपल्या पुता वेशीन दिल्या. जो कोण देवाच्या पुताचेर बावाट दवरता ताचे सवें ही देवाची गोवायकी आसा. जो कोण देवाचेर बावाट थेविना तो ताका फोटकिरो करूंक सोदतात, कित्याक ही गोवायकी देवान आपल्या पुता वेशीन दिल्या. ती ताणें मानून घेवंक ना. ही आसा ती गोवायकी. देवान आमकां सासणाचें जिवीत दिलां आनी हें जिवीत ताच्या पुता सोबें आसा. ज्या मनशा सोबें पूत आसा त्या मनशाक जिवीत मेळना. ज्या मनशा सोबें पूत ना त्या मनशा सोबें जिवीतूय ना. तुमचें सोबें सासणाचें जिवीत आसा, कित्याक तुमी देवाच्या पुताचेर विस्वास दवरला. हें तुमी जाणो जावच्याक इतलें हांव तुमकां बरयतां. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब. सर्वेस्पराची वाखाणणी कोर जेरुसाल्या. परतून म्हणया, सर्वेस्पराची वाखाणणी कोर जेरुसाल्या. सर्वेस्पराची वाखाणणी कोर जेरुसाल्या. सियोना, तुज्या देवाची स्तुती कोर. ताणें तुज्या दारवटाचे आडांबे गोट केल्यात आनी तुज्या भितर रावतेल्यांक तुज्या भुरग्यांक सोडोव केल्यांत. जबाब. सर्वेस्पराची वाखाणणी कोर जेरुसाल्या. तुज्या सिसां भितर ताणें तुका दिल्लें संवस्काय आनी पुश्ट गोव दिवन तो तुका दादोशी करता. संवसाराचेर तो आपलें उतर पाठयता. सुडसुडीत ताचो सोप पुरगोट जाता. जबाब. सर्वेस्पराची वाखाणणी कोर जेरुसाल्या. जाकोबाक तो आपलें उतर कोलीत करता. इस्रायलाक आपले कायदे आनी आज्ञा शिकयता. दुसऱ्या खंयच्याच राष्ट्राक ताणें अशें करूंक ना. आपले नेम कायदे ताणें उक्ते करूंक नात. जबाब. सर्वेस्पराची वाखाणणी कोर जेरुसाल्या. उद्गार. सर्वेस्पराक सूय, सर्वेस्पराक सूय, सर्वेस्पराक सूय, सूय, सूय. सर्वेस्पराक सूय, सर्वेस्पराक सूय, सर्वेस्पराक सूय, सूय, सूय. स्वर्ग उक्तो जालो आनी बापाचो तालो आयकूंक आयलो. हो म्हजो मोगाचो पूत, ताचें आयकात. सर्वेस्पराक सूय, सर्वेस्पराक सूय, सर्वेस्पराक सूय, सूय, सूय. सर्वेस्पराक सूय, सर्वेस्पराक सूय, सर्वेस्पराक सूय, सूय, सूय.
सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं मार्को प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या स्नानदाता जुवान देवाचें उतर पुरगटीत भोंवतालो अशें म्हणून म्हजे फाटल्यान म्हजेवन बळवंत एकलो येता सोरपोट पडून ताच्या वाणाची वादी सदोवंक म्हाका फावना हांवें तुमकां उदकान स्नान दिलां खरें पूण तो तुमकां पवित्र आत्म्यान स्नान दितलो त्या दिसांनी गल्ल्यांतल्यान नाजारेत तावन जेजू आयलो आनी जुवावान ताका जॉर्दनान स्नान दिलें आनी उदकांतलो वयर सरना फुडें सोर्ग उक्तो जाल्लो आनी पवित्र आत्मो पारव्याच्या रुपान देवून ताचे वयर थारलेलो ताणें देखलो आनी स्वर्गार तावन अशी जाप जाली तूं म्हजो व्हड अपुरबायेचो पूत तुजेर म्हजें दादोसपण आसा जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाखाणी तुका क्रिस्ता प्रितीच्या बाबळीनो तूं म्हजो व्हड अपुरबायेचो पूत तुजेर म्हजें दादोसपण आसा देवूच गोवायकी दिता की जेजू ताचो पूत म्हण आनी पयल्या वाचपांत आमकां मेळटा 3 वस्तू जेजू बाबतींत गोवायकी दितात उदक आत्मो आनी सत देवाचो पवित्र आत्मो आनी सत देवाचें स्वयं स्वताचें देव सतूच आमी म्हणटात गोवायकी दिता की जेजू देव म्हूण ताचो पूत म्हूण पूण आयज मनशांक खूब कठीण जाता मनशाची गोवायकी सोड देवाची गोवायकी लोकूत मानून घेवंक आनी सत मानून जिवंक की जेजू देव म्हूण ह्या दिसांनी एक व्हिडिओ पळयतालो हांव आनी त्या व्हिडिओंत अशें आयलो की एक अंतर कशी देवाचो पूत एक आनी देव एक देवाचो पूत जेजून म्हणलें म्हूण सांगलें म्हूण हांव देवाचो पूत तो देव जायना आनीक एक व्हिडिओ पळयल्लो हांवें दोनी व्हिडिओ दवरता तुमकां जायतीं वर्सां फाटीं एकलो सारको खरायेन सांगतालो जेजूकू बायबलाचो आदार करून जेजूकूच देवाचो पूत म्हणला आनीक जायत्या म्हणलां आदामाक म्हणलां अब्रामाक म्हणलां आनी हें म्हणलां मुगे इंट्रस्ट तो न्हू देवान खरें म्हणलां वो म्हणना म्हाका कोण गेलो ना पूण हें सांगोंक आदाम अब्राम रोचना म्हजे भाशेन तुजे भाशेन आमी सगळ्या भाशेन आनी आमगे भावार्थ आमी कितें शिकयता बाप्तिस्माचो इफेक्ट कितें गूण कितें की आमी सगळीं देवाची आपणायलोलीं भुरगीं जाता जेजू वरवीं आमी भुरगीं जेजू आसूंक नाहलो जाल्यार संवसारांत येवंक नाहलो जाल्यार मरूंक नासलो आमी केन्नाय देवागे भुरगीं जायनाहलोलीं रोचना आमी तेणा आमकां रोचल्याय आमगे धीर येत न्हू देवा सांगो ना म्हाका रोच देवान आपणागे सोथेन आपणागे खुशेन आपणाच्या मोगान काकुतीन कुरपेन आमकां रोचलें तुमचें उतर उजार कराय इट वॉज हीज वील दॅट ही क्रिएटेड अस हीज फ्रीडम ते कोणें सांगना बुद्ध दिवना चल तूं रोचना रोच म्हणून तेणें आमकां रोचलीं आनी रोचून तेणें म्हणून आतां हांवें तुमकां रोचल्याय जिवीत भर मुगे गुलामान जावन जियाय तुमकां मरण दिन पयले पर्यान ह्या संवसारांत आसाय म्हजी गुलामां कशीं जा लीव एज स्लेव्स बिकॉज आय क्रिएटेड यू पूण देवागे व्हडपण येतलें देव आमगे हितू उत्तम व्हरतो की आमकां गुलामां करिना आपणागे भुरगीं मुटा आपणायलोलें मुटा हांव कोंकणीन कित्याक हें पोस्ट सारकें वेरी नेगेटीव कॉनोटेशन नकारात्मक अर्थ आहा तेका आयकोंक बरें दिसना सोत आमी भुरगें एडॉप्ट कोताय तोंडा तरी मारलें वो सांगलें बाबा तूं पोस्ट घे बरें दिसता तुकान म्हाका बरें दिसतलें ना न्हू पोस्ट घे म्हणप बरें दिसना इट इज वेरी हर्टींग वेरी इन्सल्टेटीव वर्ड वेरी ऑफेन्सीव उतर बरें न्हू आयकूंक तेका लागून आपणायलोलीं इंग्लिशीन एडॉप्टेड चिल्ड्रन कित्याक आमी रोचना आनी रोचना भाशेन पूण जेजू निपचलो उपचलो नॉट क्रिएटेड बट बिगॉटन कित्याक देवा स्वयंबांतलो तोच वयर सरला वो येयला संवसारांत ताचें स्वयं आनी देवाचें स्वयं एकूच देवपण
Jesus' nature and God's nature is one. God the Father's nature is one. That is divinity. पूण म्हजें आनी तुजें सय मनशापण आमकां त्यान भुरगीं केलें म्हूण आपणाय जाल्यार आमगे मनशापण गेलें ना. आमी मनशां ती मनशांच आदामाक म्हळें, आब्रामाक म्हळें आनी कोण साब्रामाक म्हळें आनी धाब्रामाक म्हळें म्हूण तेंगे मनशापण गेलें ना. ते देव जालें नाय. तेंक देवपण दिलें ना देवान. तुमी आयज तुमगे भुरगे घे, तुमी देवपण घेयाय. ते मनीस उरले. पूण हिंग डिफरन्स आहा. निसींची बाबाताची बुरगुटणी उच्चारली तरी आमी जाल्यार ती लांब उच्चारता ती मोदें दिम घालप बी आसत ती. तितूंत कितें आहा? देवातान देव, सतातान सत, उजवाडातात उजवाड. देयुम दे देयुम, वेरुम दे वेरो, लुमेन दे लुमिने ही लातीन उतरां दाखोवंक एक नेचर, एक सैम ताचें देवांतल्यान येयला. तुका रोचूंक ना पूण तूं उपजला. देवांतल्यान भायर सरला. पूण जेजून मनशापण घेयलें आनी जायते फावटी मोज्यात धर्माच्या मनशांक हें समजावंक कठीण जाता. कित्याक तेंकां स्वता देवागे पूत म्हणटोच तो एक आनी देव म्हणटोच तो एक. देवाचो पूत जेजू, तेका लागून तो देव. तो 1,000 लोक, लाखांनी लोक, क्रुटान लोक सत मानूं, समजूं आनी बाबार धरून पावनाका. पूण आमी सत मानूंक जाय. कित्याक आमी कातोलकां. आमी बाबार्थान हें शिकयलां. आमगे दोतोन ही जेजू देव म्हणून सत मानात. आयज देवागे उतर सोदताय आमी. वी वॉन्ट द वर्ड ऑफ गॉड म्हण हिंगा तिंगा दावता. हेंचो ही देवागे गोवायकी, हेंचो हें देवागे उतर आयज तुमच्या कानार सादलां. तुमगे जिविताच्या नियाळाक मानून घेयात. इतलें जातलें आमी, इतलीं दारूण जातलीं काळजां की देवागे गोवायकेचेर, देवागे उतराचेर आमी आड वेतल्या. कित्याक म्हज्या ह्या धाकटे मोतीक तें समजना म्हूण चिंतात. जेजूक देव म्हूण मानून घेयात आनी ताचे बराबर सुर्गींच्या राज्यांत वचत. बेठवणे वेळार गायन गावया C25 ना आमचे लागीं पेज 39. C25 पेज 39. उबी रावया. म्हज्या बाबळीन म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सवेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. देवा आमच्या मोगाळ बापा करी भोक्ती आनी शांतीतूंच आमच्या काळजांनी उपजयताय. देखून ह्या योजना वरवीं तुका मोहिमेवन देवा फावो तो मान आमी दी सोकोर आनी ह्या पवित्र गुटान वांटो घेवन विस्वाशीपणान एका मनाचे आनी एका काळजाचे आमी जावंक निर्मी. जेजू क्रिस्ता आमच्या सौम्या वरवीं. आमेन.
सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे असो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराताय बाता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदार आनी सासनांच्या देवा सोर काळी आनी सोदताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सौम्य वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो जेजू वरवीं आयच्या दिसा नवो उजवाड आमकां उदेलो देवान मनशाक आपले हात उगडले आनी मनीस नव्यान ताचे वेंगेंत आयलो तुज्या सासणीक सोबदान मोगाच्या पुतान आपणाचेर घेतली आमची असोकताय अशें आमच्या विनाशी सैबान फुंक्यात जोडलो अविनाशी मान एक वोट हो कितलो अजापांचो समेस्त मनशांक जिवीत देवाचें एका मनशा वरवीं फावो जालें देखून सगळ्यां देवदूतां सांगाती आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता बापा कोरस तुम पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या सुम्य जेजू क्रिस्ताची खूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची तेच परीन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोर्राचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारावतलें हें म्हज्या उगडासाक करात भावार्थाचो गुट परगटुया Velo Jezu जिवंतलो जेजू नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरणांचो आनी पुनर्जिवनपणांचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावकलें देखून आमी तुका दिन वाचतां जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पराक के प्रथमेचेर विस्तारलोली तुजे पयत सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यन बापा कार्दियाल फिलिप नेरी आमच्या गोंवळी बापा आनी सगळे यज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रतिमोगांत वाडय पुनर्जिवनपणांचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोटजडीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मरे देवाचे माय सांगाती तिच्या पोती भाग्योन झुजे भाग्योन धर्मतान सोर काळीन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासनांच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनांच्या सासनांक आमेन
आमच्या सडवंडाराच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवन, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस परासर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सुर्गींच्या सुखाक, आनी आमच्या सोडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओत्रेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय, आनी सर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पयचवेच्या भावार ताचे दिश्ट घाल, आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनांच्या सासनांक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेरे संवसाराचे पाप काडटले आमची ककलूत कोर. देवाचे शेरे संवसाराचे पाप काडटले आमची ककलूत कोर. देवाचे शेरे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेडी संवसाराचे पाप काडटा. ती शेडयेच्या जेवणाक पयल्यान ती सगळीं सुवागी. सौम्या तुवें जेमतरेंचे म्हाका फावना, पूण तुज्या काच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. ख्रिस्त प्रसादा वेळार गायन गावया. D28 मोच्या जेवणाक येयात, पेज 62. D28 पेज 62. मोच्या जेवणाक येयात, बाबू खुशी मोच्या कुडी कुडी व्हरता, खुशी दादू
प्रार्थना. सर्वेस्पर आमच्या बापा तुझे पोचेक तरे तरेचो आदार दिवन तूं तिका सांबाळटाय आनी चलयताय. तुझे कोणवाळेन आतांच्यान आनी फुडल्या वायटांक आमकां वखद मेळूं दी. हे परी ह्या सर्त्या जिविताच्या देण्यांचो गरज तो आदार घेवन अदीक व्हडा विस्वासान सासनांची देणी जोडूंक आमकां फुडें वचो शिकोर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. आयज सांजे 3:30 वाजता ऑल्टर सवरांक मिटींग आसा. सगल्यांनी तुमच्या भुरग्यांक धाडचें कित्याक म्हाका जायत जाणी जाता फादर गेले ते सॅटर्डे आसूंक ना. आयज आसा वय आयज आसा तुमी तुमच्या भुरग्यांक धाडचें. फाल्यां जेजूच्या आप परगटणेची ओ एपिफनी ऑफ द लॉर्ड परब सदांचे आमचे भाशेन आमी म्हणटा तेग रायांची ओ तेग राजांची परब. फाल्यां सदांचे परी इगोचेंत आयतारांची मिसांत वांटो घेवचो. सर्वेस्पो तुमचे सव्या आसूं. तुमची सवय आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मान तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटा गायन गावया एज 5 इयात बावार्त्यानो पेज 108. एज 5 पेज 108.